सुवाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरीची आईची संचिकेक आमगेल मोगा वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत. आज आमगेल ओटासाची जय श्री शणै माय हन्नी SVS हायस्कूल बंटवाळाचे हेडमिस्ट्रेस जावन आशिल्लीची. सो मस्त पुराय शिकोवनू आज आमकां कसकी एक नवे रांदप शिकोवचे आयल्याची हांगेल विशय चड जावन आनीच सांगल्यार आमकां लायक जातले. पळोवया तांगेल्या निमगुया. तुम्ही नमस्ते. स्वागत. नमस्कार. कसं करून आशिल्ली तुम्ही? हांव SVS हायस्कूल बंटवाळांतू शिक्षकी जावन 34 वर्स मागीर 6 वर्स हेडमिस्ट्रेस जावन रिटायर जाल्ली. तशी ताजे फुडें 6 म्हयने केन्ना इंग्लीश मिडियम आशिल्ली. हांव भारी संतोश दिवस म्हगेले ते पुरा टिचींग पिरियड. आतां कांय तोंदरे ना. हांव खंयचेय कार्यक्रम परवत आसता. कोंकणी कार्यक्रम, कन्नड, कवन बरोवचे, चुटुकू बरोवचे, काणी बरोवचे, आकाशवाणी कार्यक्रम अशें दिता आसता. तशें रांदप करचें आनी खावोवचें आनी विंगड विंगड पत्रिकेर पेटोवचें म्हगेलें व्हडलें हव्यास. उदयवाणी आनी मंगळा, कर्मवीरा, सुधा असल पत्रिकेक पुरो धाडला. कन्नड प्रभाच्यान म्हाका बहुमानय पेटयला. कप पडला एक तशी. ओके. सो आमकां खुशी जाली तुम्ही आज हांगा येवन आमकां रांदप शिकोवचे आसच म्हणून. कसं करून दाखयता तुम्ही आमकां? रांदप शिकोवत न्ही सादारण पुरो जाणां आमगेले GSBच्या गोत आसा. आज हांव पणसाचे पातोळी करूंक तयार जाला. ताका आमी विंगड विंगड पान वापरयत. हें नागसंपिगे कुर्चंपीग म्हणटात. एक्चुअली नागसंपीग विंगड कुर्चंपे म्हणत. हांत हळदुवे तांबडे फुलाचे आसा. आनी हें टीक कुड्डाचे सागवानी पल्लो. हांतू केल्यार विशेषत कसं म्हळ्यार तांबडे रंग येता. हांतू कसले रंग ना धवे रंग येता. तशें विंगड विंगड पन्नारी आमी पातोळी करीत. ते आरोग्याके चांग पणस प्रत्येकाचांग डायबिटीसाने उपयोग करून नज्जमंताची जाल्यार स्वल्प स्वल्प करीत म्हणून केलो वैद्य सांगताची. म्हणजे ते पान उपयोग करून उपयोग वय मागीर पणसय मस्त नज्जमंताची जाल्यार सिजनल आमी खावेत. केन्ना खंयचे जांबूळ पणस आंबो थोडे थोडे खावेत. कांय तांचो तोंदरे ना. कसं पुरो जाव का हाका कसं म्हणारी पणस मुख्य आनी तांदळा रवो तांदळा पिट्टी करूनय करताची रवय वापरयत. आनी गोड जेवका गोड मस्त जेवका म्हण आयता म्हळ्यार हाका गोडसाण आसल्यार. आनी सोय जेवका थोडी मीठ आनी अखेरीक आमी ते पातोळी वयर रकून खावच्याक रुचीक तूप एके म्होंवय घालताची. हें पणस हाका करडीक भारी प्रिती. करडीक म्होंवय खाता तशी ताजी कॉम्बिनेशन ताका लायक आरोग्य लायक जाता तशी. सो कशी करची? हाका कसले विशेष काम ना. थोडीशी मीठ घालचे मस्त घालका म्हणना विंगडाक म्हणके. आनी आमी थोडी उदक घालचे वैकी मस्त जावका म्हणना ते मागीर. आनी गोड पिट्टी करून पुरो घालका. तितले म्हळ्यार हाका तक घालत उणे घालत चडे घालता तांगेले ते प्रकार. आनी तांदळाचे रवो आमी घरांतूय करीत. असल पक्कन लायक जाता रेडीमेड तशी. मागीर प्रमुख जावन हें आमी मिक्सींत घालून ल्हान केल्यार भारी लायक जाता. मिक्सी घालून ल्हान केल्यार. पणस म्हळ्यार तुळवो बरको अशी तशें कसं? मस्त मस्त नमुन्याचे आसतात पणस. नाई बोरको म्हण आसा. हें नाई बोरको म्हळ्यार अर्द अशी तशी तशी खावच्या लायक. बरकोय नाही तुळवोय नाही. वय वय तुळूस अशें हें स्वल्प कळवा. आनी एक आशिल्लें तें हाडूं जायना म्हाका. तशी आज हें हाडलें लायक. हातान चिरडून जाल्यार करीत आमी. ल्हान वांटूनय करीत. आतां आमी कशी करता ताची? आतां तो चिरडून मागीर स्वल्प मिक्सी घालून करीत. आनी हें सोय स्वल्प सोय हांतू घालचें. स्वल्प सोय मागीर पन्नारी दवरूंक. ते पन्नार दवरता आनी गोड घालत ना जाल्यार जाता. पातोळी म्हणजे की मुद्दो म्हणटाची म्हळ्यार केलो जाणा मुद्दू म्हळ्यार तें इडली गिंदा घालून करताची तशी. एके हेंची स्वल्प पान अशी करून दवरताची. पातलाचे ना ताका सोयी घालका म्हणना अशी पातलाचे. हे पातलाचे तशें जावन तशें करचें. त्यात काण मिक्सी घालची वय हें मिक्सी घालचें. आपास एक बाउला घालका म्हणा त्याला कर सीधा एक मिक्सीत घालून पुरा करूया. एक हळटा खातीर एक पाटी पळोवन कितले म्हणून आतां हें गुंडान घेवचें. पूर्ण मागीर पुरो
फुडें मिक्सिनांतली वळारी आमी रगड्यान तूं वांटूचे वांटूचे आशिल्ले आशिल्ले. वय सगळे रगडे जाता आशिल्ले आतां पूण कांय जायना वय, इतू जाला अशें. हां पुरो पुरो समज जाला आतां आनी हें पन्नारी सारोचें हां हां अशी दवर का उमती दवर घेऊ का वय 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 तेन्ना ताजे नराचे प्रयत्न हें तशें जावन ज्या जाल्यार हाका थोडे तांदळा रवय घालत आमी हां पातळ जाल्यार इलायक दाट जाल्यार लायक आनी थोडे जाणाक गोड जावका चूर्ण थोडे जाण चूर्ण गोड नाका हां कितले गोड जावं का तितले हें करून घेवचे वय 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 हें कसं म्हळ्यार चंदिरे पान म्हूण हें हें मे वय वय हें चंदिरे पान हें पळय आतां हदस वय. हाका सारोवन घेवचे वय वय साठोवन घेवचें म्हळ्यार मस्त पातळ जेवचें न्हय मस्त दाट जेवचें न्हय ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದಟ ದಟ ಜಾವಕ ಮಣ್ಣ ಮುದ್ದೋ म्हणतात वय वय ಕೆಲವು ಜನ पातळ जेवका आणि खातना ಕೆಲವು जण सोय येवका वय वय थोडे जनಕ್ಕೆ सोय नाका हां सो आमकां जाय जाल्यार प्रकार आमी चेंज करून घेऊ बरें येता बा तांगे रुची प्रकार ते पन्न तुमी खंय दुकान हाडले हें आमगेलें हितला आशिल्लें हां एक हें पान कुडचें पे पान दुसरे जनां हितला दुकान हाडलें वय जाल्यार गुट्टू दवरूं कळका न्हू पान आमकां सान आसन पूण सदां पुरो गोतस वय आम्मान करतना खंय खंय वचून तलाश करून हाडचें आशिल्लें कळ्ळें आम्मान कसं सांगल्यार वच्चें बारीक खुशी वचून हाडूंक खंय खंय हितल्यान कोण कोणान हितल्यान एक पण वतना एक बांय आशिल्ली तांचो पणीच हांव आनी मागीर भयणीचें केलें हें बांयतल्यान करचें बांयतल्या आसूची झाड हाका विंगड विंगड फ्लेवर्स येता की एक एक पन्नाक ताची ताची विंगड विंगड हां वय वय असं असं आतां हळदी पन्नार कशी परमळस तशी जी हाका ಸ್ವಲ್ಪ हंतू कसं म्हळ्यार बंड बदलावण जाता हंतू सागवानीच्यान सागवानीच्यान ताजी निमती कसले हेल्थ इफेक्ट बेनिफिट कसले आसा की वय 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 आरोग्य लायक काही हें बरा कळ्ळें सागवानीचें जाल्यार सागवानीच म्हळ्यार मस्त वयर आसा न्हू तुमकां मेळटा ह्या पानांत हां म्हळ्यार ते आमगेले हितान तूं ಸ್ವಲ್ಪ तीर येयील आसा तशें तें आमकां काडचो जाय म्हळ्यार खंय वयर चोवण काडली की हें प्रायर जाल्यार मागीर हांगा येवचें ना हांवें कोण हाड दिलें तें मागीर बाबून हाडपाची हाडाची म्हळ्यार एक पेस्काची दिवचें आनी वचून हाडाची म्हळ्यार केळी पान पुणी आमकां सकल सकल मेळटा सागवानी रूख मस्त वयर आसा म्हण जाल्यार वय वय विक्षकांक ताणें सांगचें ट्राय कराच तुमी एक पेडावन दवरचो वय होड उज्जी जावका की हां हजर दवरी मागीर होट केला जाल्यार चंद एक सना पेडावण हाडला न्हू मागीर चंद केन्ना कितले धरता तूं सादारण एक चार धरतो बा चार चार वय वय सो अशी हें घाल न्हू ಸ್ವಲ್ಪ येवका गाज येवका धांपून दवरचें वय वय एक मागीर हेर स्टीम दवरचें येतरी मागीर हें वय वय जालें न्हू आतां हें आनी कशी दवरचें पेडावण आनी हें मोडशेन दवरचें केलो पण तशी मुद्द करून दवरची अशी मोडशी लायक हां कळ्ळें ओके हें येता असं गाज आयलो वय आयलो वय बा आतां हांगा म्हणून हांव ಸ್ವಲ್ಪ केलेलें नाजाल्यार मस्त धरता बा दೊಡ್ಡ पेडावणे बा वय बा आमगे ते मस्त 15 जण आशिल्लीं फुडें तेन्ना दೊಡ್ಡ पेडावण्यान तूं साधारण पुरे घरकडे हांगाचे एक पेडावणा फॅमिलीचे असता न्हय सान पेडावणा हॉड मध्येचे साईज आनी इडली शिजोवचे न्ही हें म्हणून मनवार पेडावण आसताची ते म्हळ्यार इडली एक पटीची जेतन एक 20-25 जाल्यार ही सगळे फॅमिलीक जाता एक 6 जणां फॅमिली आसा म्हण जाल्यार आनी फूड केलो व्हडले घेवन जाल्यार आतांच्या सान बटन इडली आसा ताजे पेडावण आसा आतां चेडूं तें भारी प्रिती सो तुम्ही HM जावन आशिल्ली म्हणलें कसं तुम्ही एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन कसं केलें मागीर फस्ट BEd केलेलें BA करून मागीर MA केलें कर्नाटका युनिवर्सिटी एन्थ्रोपॉलॉजी आनी हिस्ट्री तें मागीर मागीर कोंकणीचे हांव डिप्लोमा केला हिंदी विशारद केला तशें म्हळ्यार टिचर म्हळ्यार एक सादारण पुराय असलं लायक आमकां सो एक मल्टी टॅलेंटेड पर्सनॅलिटी जयश्री माई खुशी येता प्लस आमकां जी आमकां शिकोवच्या कायलेच तुमी कशी करता मदी हाजे नंतर आनी कसं फ्री टायमार तुमगेले हॉबीज कसो आसा फ्री टायमार काय ना रांदपाच करचे फोटो करचे आनी पुरा पेपरा हांवें काडचे हय एक पण मागीर यजमान काडून दिताची आनी विंगड विंगड पेपराक आनी पेटोवचे बहुमाने आयला म्हाका दुसरे पत्रिकेचे आनी मंगळा सुधा कर्मवीरा आनी कन्नड प्रभा तांकां पडे मेळ्ळा म्हाका तशी
आनी वेगळे निमगीत आसता तूं इतलें पेटाय ना म्हण घेवन तशें हांव धडस आसता हे कोरोना टायमार ಸ್ವಲ್ಪ उणें तांगेर पत्रिकेन अशें मॅगझिन्सान पुरा तोपास सूर केला तांणी तशें पेटायचं आसता जशी विंगड महिला मंडळी ते म्हणून प्रयास वय केले वय सोशल आमगेर बिसिरोड आशिल्ली महिला मंडळी तांकां हांव अध्यक्ष आशिल्ली आमगेर नाटक हांवें बरयलें नाटक निर्देशन आमगेलें एक्टींग पुरो आशिल्लें आनी फॅन्सी ड्रेस आनी कवन बरोवचें तें बरोवन मागीर हवी आसूं सद्दां सद्दां बरयता चुटकू मागीर भारी इश्टाचें तांचो एक कोंकणी चुटकू अकस्मात तो म्हाका 13 वळार मेळ्ळो अकस्मात तो म्हाका 13 वळार मेळ्ळो म्हाका पळोवन हांसलो म्हाका पळोवन हांसलो हांवें ताका दोळे मारले आमकां लग्न जावन 3 चेडूं आमकां लग्न जावन 3 चेडूं एक चेल्लो 2 चेल्यो सुंदर संवसार आमगेले म्हळ्यार त्या वेळार 3 चेडूं आसचे 2 ಬೇಕು 3 ಸಾಕು आतां पुरा 2 जाले आतां 1 आतां नाकाची म्हण जाला पळय आतां काळांत पुरा सो तुमकां त्याग जण चेडूं वय कसो कोरोना आसा तांणी मलगड चेल्लो मणिपाल टॅक्नॉलॉजीस आसा ताका एक चेल्लो आसा तो 6th स्टँडर्ड मणिपाला शिकता आनी एक चेल्ली मंजेश्वरा जिल्ला तिगेल चेल्लो 2nd PUC आनी एकली 2 क्लास आसा मागीर आनी एकली चिकमंगळुरांतू तिगेल चेल्ली SSLC जाता सो हें कितले वेळ दवरता 20 निमिष दवरका हे सांज दुखून हाका एक 15 निमिष पुरो हो रोड पेडोवन जाल्यार 20 निमिष अर्द घंटन दवरका व्हडले जाल्यार काडच्यो मागीर वय वय दुवर आयलो तशें सिद्धला म्हणून केची जागृत जावका न्हू म्हळ्यार सायडा दोन दुवर येवन हाता लागल्या री वय वय तशी पेडावणाची ओपन करतना वय तुम्ही म्हणला म्हण की कलर चेंज जाला कलर चेंज जाता तांबडे येता आमी अशें करूंक ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आसा व्हडले पेडावन जाल्यार सुलभ जाता काडूंक प्लेटांक हाडून वय लागीं दुखून काडपाचें हें म्हळ्यार सांज जालें न्हू पेडावण हांगाक म्हूण हांव हाडलेलें बा कळ्ळें पक्कन हांगा घातल्यार म्हणून चिक्की बಣ್ಣ तो बಣ್ಣ चेंज जावका की चेंज जाल्यार एक चिकीची आमगेले मूल असणं ओरिजिनल ताज्याके ಸ್ವಲ್ಪ चेंज जावका सुरेज कलर पळय तशें जाल्यार सिद्धा कळत पळयल्यार हक्का तूपनी घालून खावेत मोवय घालून खावेत भारी चांग जाता एके मोव एके तूप दोन्ही घालून खाल्ल्यार रुची जाता आता सोयी घालनाची स्टफिंग करनाची अशी करूं तसले करूं बस चडचे सोयी घालून आनी सोयीक गोड घालून त्या नमने चूर्ण करून नमनमण्याचे आसा आनी केल्या जाणांक हाका कातोड घालची आसा आमी पळय घालनाची तोंड नायल्यार जायना केल्या जाणांक तशें कातोड घालचे आतां ते काजू बी घालचे पुरा जेन्ना आसना मात पुरा तशें हांव ते वेग घालताचे रुची चेंज स्टफिंगाक जाय जाल्यार सोयी थोडे गोड मिक्स करून आनी केची गोडी गोड करचे गोड जावका जाल्यार तुम्ही अशी करचे हय आमी अशी करता त्या वेग कशी जावका तशी 2 नमण्याचे 3 नमण्याचे करताचे पण आतां आमकां ಸ್ವಲ್ಪ शुगर फॅक्टरीस दुखून ಸ್ವಲ್ಪ घालचे उणी जाला गोड साखर अंतू आमी वापरनाचे आतां सो शिजवण मस्त काय मस्त वेळ जाय ना पणस आशिल्ले वेळार एक लायक एक डिश मागीर आमकां शिकोवन दिला कशेंच म्हण हांव पळयत खावन एक सना सॅम्पल पळय हे बरक पणसान केल्यार इता कंटू मेळटा की लायक बरक मेळटा अंटू वाटितात न्हू ना जाल्यार हें कशें म्हळ्यार अशी कट्ट करून घालताची केल्या जाणां सन्न सन्न कुडको तो नाही आका जाय जाल्यार आमी तूपनी हें घालून खावप तूप आनी मोव घालका म्हणजे मोव ओटू घालयत दुसरे घालयत अशें कर न्हू लायक एक डेजर्ट आरोग्य लायक तें पंचामृत पळय पुरा घालता मोव तूप तशींची हे वे लायक जाता आनी मोव शिजोवच्यानाची म्हणटा तेज्यान वयच्यान घालचे लायक की म्हणून हे तुळू जाल्यार निमती चिके मुद्दू मुद्दूस ना जाल्यार तुमकां तोंडा येत ते सन्न टेस्ट लायक जाला बारीक शिजल मस्त लायक जाला आनी ते तांबडे कलर जाल्यार येस पण ताजी निमती कसले डिफरन्स ना मस्त परंबळी जाला लायक जाला पणसाच लायक परंबळी येता सर आमी हे बाउल खावन फिनिश करता तितले भितर आमगेले वीक्षक एक साना ब्रेक घेवन येवची आमी अनेक रेसिपी तयार करूया स्टे ट्यून ಉಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ
ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆಹಾ, ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ. 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक. जय श्री माय आमगे लोटस सची आणि आमगे एक लायक पणसा मुद्द करून खावयलेलं असं एक तूप आणि ताजे मोव ಒಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ लायक जेलेलं गोड गोड जल मिगेल तोंड आता मन मग ಸ್ವಲ್ಪ तिक कसले काव्य म्हण दिसतस कसं कोणता काही तसं तुम्ही कोबरी ओड एके सोयी ओड म्हणून हे संजेची खावचे खाण आणि पावसाळी खावेत चेडू आणि भारी इष्ट भाईली खावच्या घेतानी घरा केल्यार लायक लायक वय तशें ताका मस्त मसालो पुरो घालू आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ घालचे एक डब्बू कसकी दिसतस ता कसले यांची हे साधारण 100 वर्ष फुडले हंतू विविध मसाले घालचे कोथंबरी ते तयार करून दवरचे सांबरडी म्हणटाची ते घालून आमी धंपून दवरचे भायर जायना आतां करा असल ना मेळना करताली नांची तशी फुडले हांवें आमगेले शोकेज दवरलेले हांगा पुरो जण दाखय म्हणून हाडलेले आतां पुरो प्रदर्शन पुरो असल्यांत घालचे पडे तशें आनी हाज्या नंतर एल्युमिनियम आयले मागीर हिंडालियम आयले आतां प्लास्टीक स्टीलय आसा जाल्यार आमकां सुलभ जावंक जाल्यार हें वायटय जायना हाका मिठाची आसा अंतू नमुन्याची वस्तू पुरो घालत अंतू तशें हें आतां हांवें मसाला वोड करचे सोय घालून म्हळ्यार नारळाचे सुरेख अंतू हें चण्या पीठ बेजन मागीर चण्या दाळी हें जावक जाल्यार घालयता नेलकडले घालयता हें मिठ्ठा पिठी मागीर हें कोथंबरी जिरे मिरसांगी पिठी आनी हें तांदळा पिठी मागीर हिंगा पिठी आनी हांतू करबेव आनी तर मिरसांग कट केलेले आसा तितली पुरा एक आयदनां घालून आमी मिक्स करचे विशेष कसले ना ताज्या फुडें सोय आनी हें पुरो घालून मसालो घालून मिक्सींत घालून ल्हान करचे फुडें रगड्यार घालता आसले पळय सनसन रगडो हो रगडो आतां पुरो आमकां मिक्सी आनी एक कसो म्हळ्यार हांतू घालून मीठ घालून तांदळा पिट्टी घालून तें पुरा भरसून आमी सनसन वोड करचे आनी तेलांत घालून तळचे ते ಸ್ವಲ್ಪ ब्राऊन म्हणटा म्हणून कलर येता भांगरा कलर ते आयल्यार लायक जालें म्हूण लायक 2 बदींनी उमती उदारी कोरका संजे खाणाक लायक सकाळी खाता खावेत 1 गंटे खावचे अभ्यास केलो जाणांक एक कोथंबरी घालची 1 चमचे मागीर 1 चमचे जीर घालचे मागीर थोडींची अर्ध चमचे पिट्टी घालचे मिरसांगेची अरुणा मसाला पिट्टी आमगेले स्टुडियोंत आमी यूज करचे अरुणा मसाला तशींची हुरी कडले दाळी थोडे घालचे सगळे जाल्यार घालयत घाल्यार लायक केला जना जायना हें तशें जावन हुरी कडल्या दाळटी वय वय हुरी कडले दाळी आनी करबेव तर मिरसांग उठू घालचे हिंगा पिठी घाला हे घाल्ले कोथंबरी जीर घाल्ले मिरसांगे पिठी घाल्ले आनी थोडे सोय घालचे सोय पुरो मागीर हें वय चण्या पीठ आनी हें तांदळा पिठी मागीर बरसूच्याक ताका उद आनी घालना तशी सुकेची पूर्ण चिकेची चिकेची पुरो आनी हें थोडेची हून कोरका उदक ಸ್ವಲ್ಪ हून कोर सोमाळे पुरो वार्म वाटर म्हणटा पळय तें ಸ್ವಲ್ಪ बरसतना तें लायक जाता सो तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ तेले घालचे तांतू उदकांत वय वय मागीर जाल्यार घालयता आमी प्रत्येक कुर्ची बदला घालचे पुरा वय वय प्रत्येक कुर्ची बदलाक तांतू घालचे ओके त्याचे के बबल्स येतात सायडाक ಸ್ವಲ್ಪ पुरो 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 म्हळ्यार हात घालू जावंक ना वय 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 तशें तें हून आसल्यार पक्कने दवरलो हून जाल्लेची ना तशें
त्याला घालची कसं लाक त्याला म्हणजे मेळणं. क्रिस्पी जावच्याक म्हणून घेऊन तशी मस्त नाही आणि काही जण जरा घालणं कलव येतं आता ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಠ ಪಿಟಿ ಗಲ್ಚೆ आणि दुसरं पुरं हांचो घालेलं असं बाई तशानं जावक म्हणणार मिरसांगे पिठी तर मिरसांग आणि डाळी पुरा घाला सोयी पुरा घाला हक्क मस्त विस्तार ना गडे बी तर जावचे खाणे हे आता पुरा तसं ले जाऊ का तसं वय वय आम काय झालं रे कितली वग्गी तिथलेला आहे तिथलं आहे का वय मारी रुची जेव रुची ज्याने शिजव खत्ताल खत्ताची कळवा मला आत्ता जण पुरा भाईलेची लायक जेवची तोट्याचे पुरा तशी जेवण आम्ही पुरा खताची मस्त नाही गेलं 1 2 3 4 खताच्या नाही कशी निप्पटशी जाऊन हां तशी साधारण निप्पटशी वय 1 2 दिवस वरता निप्पट सब 4 दिवस दवरेत पडा तशी हक्कात तांदळा पीठ घालचे आणि थोडीशी चण्या पीठ त्यामुळे ते ಸ್ವಲ್ಪ नुरनुरी रप्ता म्हणून तशी आणि सणाची बॉम्बई रवय घालताची हांव बॉम्बई रव आणि मैदा घालची उणे हांव 4-5 वर्स जाले तें वापरना हांव त्यामुळे ते आरोग्य लायक न्हू म्हणून पुरा येवच्या सूर जालें पुरा कडेन तशी जावन आता तावळी होन केलेलं उद्दा त्याला घालून चिकेची ल्युकवाम म्हणारी सोमाळेच्या जाव का मस्त होऊन गेला आमकां कलवचें जायना तशें ಸ್ವಲ್ಪ हें दवरलें आनी थोडें चडे घालून करचें तें आतां हें पुरो घालून समंच घालून काडलो का जाल्यार तितलें लायक जाल्यार मोवाळ जाल्यार जाता हांचो काडयतना मागीर तें तेल्ला घालतना क्रिस्पी येता कुरकुरी जाता नुरनुरी जाता केला जण नुरनुरी जाव का केला जण मोवाळ जाव का कशें म्हणना आतां जिलेबी खातना केला जण नुरनुरी जाव का केला जण जायना मोवाळ जाव का खावेत खावेत फ्राय जालेला पावसाळी वळारी आणि काही चड पडा अशी कुरकुरी खाव्या तुम्ही आता सान असताना आता चेडू ते त्याग जण आशिल्ली म्हणाल तांणी सान असताना डब्यान करून दवरचें नाशिल्ली की खाणा हां अप्रुपाक करचें आशिल्लें डब्यांत आमी सगळी जॉयंट फॅमिली आशिल्ली 15 जण आशिल्लीची तेन्ना घरा करता आशिल्लीची तेरणी म्हळ्यार व्हड डब्यांत चाकुली आनी उंडो आनी मालपुरी पुरो करचें आशिल्लें तेरा वेळार खावचें उणें आयल्या पुरा दिवचें मागीर आनी एक दीस आमी उकळे तेसू मागीर पुरा खावचें हांव म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ दिवस तांचो खावचें ना हाजी पुरा म्हणून करकट्याचें कडे पळयतना ಸ್ವಲ್ಪ उण जेवण म्हाका खावचें 1 2 मेळचें तशी चिप्स कशी तुम्ही मॅनेज करता आशिल्ली 3 चेडू म्हळ्यार आमकां आत्ता कालान जाल्यार 1 2 चेडू म्हणटनाची तांकां शिकोवची की क्लासा वचची की खाण तें म्हणून मस्त हें जाता बिजी जावन वताची तांचो तुमी एडमिनिस्ट्रेस सो कशी तुमी मॅनेज केलें तेन्ना हां सुरेख म्हगेले चेडू सन्न आसतना आमी ओट्ट आशिल्लीची कळ्ळें अविभक्त कुटुंब मायनी आशिल्लीची नणंद देरू तांणी पुरा आशिल्ली दुखून म्हाका तंद्र ना वय 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 आशिल्लें एक तांणी 4 वर्स जावं मागीर मालगडच्या ना मागीर 4 वर्स आशिल्लीची ताका 12 वर्स जालें मागीर आमी विंगड घरा गेली जाल्यार आमगे चेडू व्हड्डें जालें न्हू तांणी म्हाका हेल्प करता आशिल्लीची मागीर धुवप पुरा कोर काडून दिवचे पुसून दिवचे आणि कसं जेव करता आशिल्लें करता आशिल्लें प्रत्येकल्यान एक एक काम केल्यार हांव काही वच्चा कामा वच्चा काही सुलभ जाता आणि हेल्प जाता वय 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 बा आणि स्कुलांत तशीची आमी पूरा जणांनी ऐकून घेवका चेडू आले पेरेंट्स आले HM आले कलीग आले डिपार्टमेंटाचे आले पुरा HM जाता तें भारीची कांय पुरसत ना घराक 6:30-7 घंटे जालेले आस वताना कळ्ळें फालफाल्यार 8:30 वचका एग्जाम वेळार सुपरविजन यें तें म्हणून हांवें 7 वरेक वचका आशिल्लें वय बा कश्ट आशिल्लें तेन्ना मागीर आतां कांय सुखच आतां विश्रांती जीवन निवृत्ती विश्रांती कांय तोंदरे ना आनी हें करता ऑन केला सान करून चिक्के हॉट केलें आनी हें कशें म्हळ्यार एक वल्ले हांचो आमी घालचें आनी ಸ್ವಲ್ಪ थापचें कळ्ळें तेन्ना जाता लायक ना जाल्यार तें भेत्ता काडूक आनी कश्ट जाता लावन घेवन वय 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 तशें करचें हें ಸ್ವಲ್ಪ
म्हाका बुक्स वाजूचे म्हळ्यार भारी खुशी बुक्स वाजूचे खंय बूक मेळ्ळी घेवन वाजूचे मोलाक घेवचे गिफ्ट दिला आनी भारी खुशी कोणें जेवण कळ्ळें काल एकल्यान म्हण्यान म्हाका तागेले बूक दिले कळ्ळें एक वाडिकेचे आमकां नंदावराक ताणें दिले तागेले विशयाचे बूक तशी बुक्स कलेक्शन्स मेळ्ळे कोंकणी आनी कन्नड ಕೆಲವು ತುಳು आसा सो ते कामा वचून आशिल्ल जनान घरकडे सडन बैशी म्हणटात तांकां एक बोर जावचें आसा तेन्ना तुमी बुक्स वाजूचे आनी कवन बरयताची कवन बरोवचे पेटोवचे पेपरार नेव करायचो बेजार जावचे हे न्ही ते म्हणून आयज भारी खुश ते दीस एक स्वर्ग मेळ्ळा वरी म्हाका कळ्ळें तशी अशी तापून घेवन सीधा घालचे घालचेची पळयल्यार हून जाता आसता येव कावानिकी ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳ್ಳೈಲ ತಂತು त्याला होऊन जाला नव्हे हाका हे आत्ता घालूनच दिसता ना चिक्की जाव वय 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 मागीर म्हाका हास्य म्हणून भार पिचे हास्य गोष्टी पुरो वच्चे आसा ते आमकां कसले एक सांगायची हास्याच तुमगेले खंयचे एक इव्हेंट हास्य आमगे स्कुलात जालें केलो हास्य इंग्लीश टिचराक प्रॉब्लेम जावचे पुरा एक दीस एक चल्लो ताका उच्चार येना सिंप्लिसिटी म्हणून येना तेन्ना टिचर कितें सांगलें सांगना म्हणून मेगेले येता हांव तेन्ना येचें म्हणून तेन्ना हांव सांगलें तुगेलें अन्न आपोवन घेवन यो म्हणून आन येयलो कसो येचें म्हणून न्ही अशी म्हणून म्हणलें तुगेलें चल्लें सिंप्लिसिटी म्हणून येना म्हणून सिंप्लिसिटी म्हणून येना सिंप्लिकिटी म्हणून येना मेळपू ताका त्या विशयी तूं पब्लिकिटी करूं नाका म्हणून म्हणालो कळत ताका इलेक्ट्रिकिटी सिंप्लिकिटी कसं येना आवडना वय वय तशी तसं पुरा निजाम जालें की तुम्ही केलेले कॉन्सेप्ट जाल्लेले केलेले दोन्ही तसं चेडूं पुरो मस्त आसाची म्हणून आमी तांकां क्लासान इन्सल्ट करून तें विंगर जाल्लें मात तमाश करचे नांव घालचें पुरो आसा तशें आमी प्रत्येक आपोवचें तांकां तुमगेले चेडू वय तुमगेले स्कुलात तें स्कुलात शिकले वय बा आमगेले स्कुलात एचएम जावन आसतना स्कुलात एचएम न्ही टीचर आसतना शिकोवचे आशिल्ले तांकां पुरा कसं एग्जामाचें सांगून दिवचें नाशिल्लें हांवें टेस्टाचे क्वेश्चन पेपर तांगेले क्लासा चेडवान लेखचे ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ म्हूण घेवन कळ्ळें आमकां लायक मार्क मेळ्ळे स्टडी करून हांव तेन्ना लेखचें हांगा विंगड स्कुलाक घालता आशिल्लें म्हूण गेलो ते एक प्रॉब्लेम आसता वय जाल्यार आमी ओटू घरा वचका पळय बागील काडका चेडू सांगून न्हय तशें जावन मागीर आमगेले स्कुलाक घाले इंग्लीश मिडियम पुरो आशिल्लें कन्नड मिडियम तो शिकिल्लें मेगेले चेडू जाल्यार बुदोन तशी दुवेन MBA न्ही केला तशी मालगड पुतांनी इंजिनियरींग केलेलें धाकटेन मागीर BCom केलें कशें आनी वाडी कोंदीचें काम पुरो नाका म्हूण अशी तोळून घेवचें पुराय न्हय वय बा लायक जाता कुरकुरी जाता ते एक 2 मिनिटान आनी काय कुरकुरी जात की म्हणून त्याला दोन काढले कुडले पोषणाचे म्हणतात चिकेज आनी सांजे पायताय लायक आसता आमी करड्या घालून दवरल्यारी गट्टी धांपून दवरल्यारी वंदन माये कशी जाल्ला पळय माये म्हूण म्हाका पूण आमगेलो ते एक क्रम म्हणटाची चेल्यांक माये दल मनशाक मम्मा म्हणचे मस्त सुलभ आसा करचें पळयल्यार हांव खावन पळयता कशें जालां कशें जालां नुरनुरी आसा लायक जाला खुशी जाली म्हाका लायक जाली बडीशी कोथंबरी जिऱ्या पुरो घालून लायक फ्लेवर्स येत आसता जे आनी करबेव मस्त लायक हे जाता न्हू ताजे खावच्याक हाका चटणी गिटणी जावं म्हणून म्हळ्यार क्रिस्पीन अशीची विंगड बिस्किट पुरो खातात न्हय हाज्यो लायक च्या घेवन बेसल्यार सादारण सगळे प्लेट आमी सरयता तितले लायक जाला सो जयश्री माई आमगेले खातीर हांगा येवन दोनी लायक एक खाणा आनी एक पणसा मुद्दो आमकां शिकयले करूंक सो हेडमिस्ट्रेस जावन आशिल्लीची आनी आमकां मस्त पुरो शिकचें आसता तुमगेले खंडीत याचे ऑपास आमगेले वासरीक तशी तुम्ही जीपे ला येत असतात ना वय 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 भारी खुशाल आहे पण तंतू भारी आनंद म्हाका 3 दिवस आशिल्ली बोटिंग आनी फॅन्सी ड्रेस मेळ टॅलेंट शो लायक खाणं कापी बाबा कसं खावचे कसं सोडचे म्हूण कळना कांय तंद्र जायनी म्हाका हांगाच तुमगेले एक्सपिरियन्स कशें जालें आमगेले वासरीक भार लायक जालें बा तूं चंद कोर न्हू मागीर उरलो न्हू लायक जाला म्हूण सांगू न्हू आनी हांगा पुरा स्टुडियोची पुरा लायक ऑपरेशन आसा लायक जालें म्हाका खुशी जाली
सो आमगेल विक्षकांक सांगचे कसं म्हळ्यार तुमगेले वाजरी आमगेल वाजर म्हणून तुम्ही अंगी येवन रांदप करून दाखयाची तुमगेल खंयचे सिक्रेट रेसिपीज टिप्स आस म्हण जाल्यार शेअर करयाची तुमकां हांगा येवची मन आस म्हण जाल्यार 8296230904 कॉल और व्हॉट्सॲप करयाची आणि यूट्यूबार यूथ ऑफ GSB चॅनलार आमगेल पुरा शोज पळयत रावयाची. जय श्री मायेक हांगा येयलेका धन्यवाद सांगताची आयची संचिका समाप्त करताची. तुमकांय यूथ ऑफ GSBच्या म्हगेले अभिनंदना आणि वंदना.